बट तू हुंयच वचय गे म्हणजे आयकूय बा तुका बांदू घान दोता आनी तुगेली बर्थडे पार्टी हांव सेलिब्रेट कोत्ता कोण ना तोचय हांवूय तुगलो पूत ओके. गुड आफ्टरनून गायज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग. केश आहाय तुमी सगळी? समजता सगळी बरी आहाय मग. तेच भशेन हांव अलिशा आणि टायगर गायज आमी आहाय बरी. अलिशा चलयता गाडी. गुड आफ्टरनून गायज, कशें आहाय तुमी सगळी? सजमता हाय म्हण बरी. आणि थँक्यू तुमकां सगळ्या म्हाका जाय तो काल तुमकां सपोर्ट दिलो आणि वी डीड इट विदाउट मर्सी गायज. गायज काल न्हू अलिशा चॅलेंज दिलेली की तूं व्लॉग कर मू म्हाका चोवपा जाय मू तूं कितको व्लॉग करता. आनी गायज अलिशा म्हणल्यार आपूण आनी कितें करूं एकटें. हांवें म्हणलें कितेंय कर एज लॉंग एज यू डू अ व्लॉग लायक यू नो लोकांक चोवपा जाय मू. सो चोया मग तूं कितें करता. आनी गायज फायनली अलिशान काल व्लॉग केलो आनी बरो जालो, म्हाका लायक जालो आनी तुमकांय सगळ्यांक लायक जालो गायज. आनी हांव आनी हमादा गायज काल न्हू अलिशा ब्लॉग करताले, आमी बरे भोंवताले, बरे एन्जॉय केलें गायज ओके. आनी एकटो सबस्क्रायबरूय मेळ्ळो आमकां, आमगेले एकटे सबस्क्रायबर आनी एक धाकटुलें बेबी. बट गायज हांव नांव विसरलें तेजें. As always guys, Rajni. आनी गायज ते बेबी न्हू सदां म्हणटाले मसी इज दे इन टेस्को या बेगीन ड्रेस अप करया आनी मसी टेस्को येयला सो लेट्स गो मू. शी इज द वन. आय डोंट नो हर नेम बट मागीर गोडी उडका आशिल्लें तुमकां हांव सांगतलो ओके. बट आतां गायज आमी न्हू न्हेसोन बरी भायर सोदलो आहाय आनी देंपार जालो आहा गायज. अलिशा खंय पोटा भूक लागलो आहा. सो या अलिशा कितें जाय तें आनी कितें तें गायज व्हरया. अलिशा मातशें खुशाल करया आयज Guys, कित्याक न्हू काल चॅलेंज गेलोली अलिशान. आय सेड आय विल चॅलेंज आनी तूं जिखलें हांव तुका जाय तें दितलो मू. सो गायज अलिशा आयज म्हाका न्हू मेकळो करूं वता. मेकळो म्हणल्यार कळटा तुमकां गायज हेजोदान हांव नोको कितें कोत्ता आनी कितें तें ओके. दाखोवया तुमकां मुखार कितें कोत्ताय तें ओके. चोयत रावाय गायज खंय वचना काय. आनी थँक्यू तुमकां आमगेले व्लॉग चोयताय मग तुमी फूल एंड पर्यंत. आनी गायज काल पयर आमी व्लॉग मिस केलो गायज. मिस केलो म्हणल्यार तुमी जाणाय तुमकां सांगलेलें न्हू देर वॉज एन एरर. तेका लागून गायज न्हू आमी व्लॉग घालूंक पावना. म्हाका सारकें टेन्शन जालें जेन्ना आमगेलो व्लॉग अपलोड जावूं ना न्हू. आय वॉज व्हेरी अपसेट गायज. तेका लागून यू नो हांवें म्हगे आहा तें अलिशाचेर सोडलें. अलिशा म्हणलें यू डू द व्लॉग मू आनी तुकाय प्रॅक्टीस जातली मू कित्याक म्हगेलें काम स्टार्ट जातलें न्हू आतां. सो बोथ वी हॅव टू डू द व्लॉग गायज नाव. सो हांवूय कोत्तलो तेंय कोत्तलें. सो वीच इज गन बी गूड लायक यू नो. सो एशें कोन्न गायज आमी न्हू व्लॉग मिसूय करपाक पावपा नाय. एनीवेज गायज हो मिस जावपा कारण गायज दिस वॉज अ टेक्निकल एरर लायक यू नो. कितें म्हणून आयको तेका. we can't help it. वी कांट हेल्प इट गायज यू नो. आय ट्रायड आमी कितले लोगोत गायज ट्राय केलो अपलोड करपा जायना बट फायनली वी गेव अप ओके. लायक जावन तो जावंक ना. एनीवेज ती खबर सोडया. Yeah, and like I told them about all the like messages and all. तुका येयलो त्यो कळ्ळें म्हण आमकां की तूं मोग यू नो आमकां मेळ्ळ म्हण सगळ्यांक गेलो दॅट आम घालूं ना म्हण की तूं कन्सर्ट आसलो म्हण सगळी. ऑफकोर्स गायज कितल्यो मेसेज्यो लायक यू नो फेसबुकार इंस्टाचेर लायक यू नो लोक मेसेज घालीत रावता खंय कितें जालें कितें गायज तुमी मातशें हें जाता न्हू अरे कितें जालें अकस्मात तेगे ब्लॉग येयलो ना तुमकांय मातशें जाता आसतलें टेन्शन ओके. सो सॉरी फॉर दॅट गायज. सो या फ्युचरा हे भाशेन जायना आहल्या पुरो नो टेक्निकल इश्यू गायज केन्ना येता आनी कितें तें गायज तुज्यान सांगोंक जायना. इट कॅन हॅपन एनी टायम गायज फॉर एनी वन ओके. सो या पयलीं सद्याक आनी दाखोवया तुमकां आमी कितें कोत्ताय आनी कितें तें ओके. अलिशा गायज तोंड येत देखून ना खुशालकायेन कित्याक वॉटेवर शी टेल्स मी आय हॅव टू डू टुडे कित्याक इट वॉज अ चॅलेंज आनी शी मेड हर ब्लॉग येस्टरडे तुमी जाणां आसतलीं आनी तुमकांय ब्लॉग गायज लायक जाला. आय एम व्हेरी हॅपी ओके. सो करया आयज अलिशा ट्रीट कितें जाय तें दिया ओके. सो गायज फायनली आमी पावली ओके. आनी आमी येयलो आहाय गायज हिंगा वसंता विला. My favorite place, guys. अलिशागे फेवरेट प्लेस. सो या अलिशा कितें जाय आनी कितें तें ही फर्स्ट ट्रीट मुगो तुगेली. Yeah. सो लेट्स सी गायज. हेलो पल्लवी. सो गायज हेंचोय आमगेलें पल्लवी जाणा आसतलें तुमगे. Ali is ordering chole bhature and for me masala dosa please. Guys, तो एकू नाव जाणा गजनी तो पण एकू नाव सारकें इम्पॉर्टंट जाणटा सो गायज फायनली मुगेलो येयलो मसाला डोसा चोवपा शकताय. आनी सो या गायज अलिशा गेले छोले भटुरे गायज मुगेलो सारको ते भाशेन येयला चोवपा शकताय. कोण येयलो तो सारको ट्रायंगल एस येयला हे पळय गायज हांव ट्राय कोत्ता. अलिशा घेत म्हणल्यार हांव म्हाका टायम लागतलो. सो ट्राय करया आनी सांगया तुमकां कशें लागलो. Guys, as always, nice.
एक्चुअली गायज हांव न्हू आयज छोले भटुरे खावपाक वतलो आलिशा बाबू बट यू नो म्हाका इन केस लायक जायना जाल्यार बेश्टो टेस्ट कित्याक पेड्या करुया काय न्हू तोंडाचो हांवें म्हाका डोसा ऑर्डर केला आलिशा गेलो इल्लोसो ट्राय करतलो हांव म्हाका कित्याक ही पाटी म्हाका ट्राय करपा जाय छोले भटुरे कित्याक नेक्स्ट टायम येता तेन्ना न्हू म्हाका ऑर्डर करपा सो सद्या हांव मगे हें करता आनी गायज आलिशा गेले येयले छोले भटुरे गायज गायज चड गरम हा दाखोवया तुवें गायज आख्खे ताट भर तेगेलो तो कितले प्रायस का भटुरे भटुरा गायज येदो व्हडलो सारको ताट भर छोले चाप में भटूरा लाइक गायज नेक्स्ट टाइम येता तो न्हू हांव छोले भटुरे ऑर्डर करतलो नो मो डोसा ओके छोले भटुरे गायज बेस्ट बट अगेन गायज हांव सांगता मगे मसाला डोसा हे बरो आहा बट यू नो नेक्स्ट टाइम येता तो छोले भटुरे खातलो ओके सो गायज आमी आमगेले पयले पोटाक करताय बरें खाताय पेट पुजा करताय आनी मागीर तुमकां आमी मेळटाय ओके गायज केसरी ऑर्डर केल्या आमी म्हणटा हाली शिरा म्हणून वी कॉल शिरा सो केसरी ऑर्डर केला आलिशा खातले केसरी हांव इल्लो ट्राय करता गायज तेगेलो केस लागतो तुमकां सांगता गायज केसरी तेंगेलें बरें लागलें म्हाका आलिशा बेग बेगीन खाता गायज आपले छोले भटुरे हांव केसरी हायत मदें गेले आनी गायज नॉट फॉरगेटिंग टी आलिशा गायज बरो पेट दिता सारको so nice guys sweet म्हणल्यार sweetness ना you know no lava it's not sweet no like light and especially with the tea yum guys गायज आमगेले पोटाचें जालें बरें ओके सारकी फूल जालो हाय दोगांय कडेन चलो जायना आलिशा म्हणटा आपल्याकूच चलो जायना हांव म्हणटा मुकोक चलो जायना मू एक्चुअली गायज आमकां न्हू बारीकशें शॉपिंग जाय तुमी जाणा आसतलीं जायत दीस आमी सारकें शॉपिंग केलो ना टेस्को गेलो नाय ओके पयलीं सद्या आमी वयताय टेस्को व्हाट डू से बिकॉज गायज हाल्या न्हू गाडी ऑन दितो आमी सो एट लास्ट आमगे गाडी सारकी जावपा वयता ओके आनी मागीर आमकां 2 दिसांनी दितो तो सो ताका लागून आमी म्हणलें की जाय जाल्यार घेवन दवरया मागीर आनी भायर सरपा नाका न्हू सो गायज मातशें एडजस्ट जाय आम कडेन रे थोडे दीस ऑफ कोर्स गायज आमकां जाय भोंवसो बट आमकां मेळना गाडये सगळे वदां पॅक इश उरलो आहाय गायज गाडये वदांनूय पॅक उरलो आहाय घरा कडेन काम चालू आहा ओके आनी गाडी नांगत जाल्यार गायज मेन थिंग आमकां न्हू शॉपिंग आमगेलें डेली गायज आमी कितें कोत्ताय आनी कितें रांदताय तें गायज ओके सो सगळें सामान हाडया मातशें स्टॉक अप करया सगळें फूल करून दवरया आनी मागीर गायज गाडी न्हू आमकां दिवपा पडटली फाल्यां न्हू सो गायज आयजो आहा आमकडे गाडी सद्याक मागीर 2 दीस गाडी आसपाना आलिशान सांगिल्ले ते भाशेन सो आमकां मातशे त्रास जातले आनी तुमी मातशे गायज अंडरस्टँड जाय ओके सो कित्याक जाणा मातशें आमकां आमी लायक यू नो घरा कडेन दाखयताय दिसांनी बिकॉज ऑफ दॅट कित्याक तुमी जाणा गायज हांव मातशें पॅनीक जाता गाडये लागून यू नो ताका लागून आनी घरा कडेन काम चलता गायज तुमी जाणा आसतले जाल तेंगे मोस्टली हय फकत तें पेंटिंग करपा बारीक उरलां गायज फिनिशिंग मातशें हॅपी ना आसता तेन्ना परते कॉल केलें गायज तेंकां आनी सांगलें तो आसो ना न्हू कालू सो अमकें उरलें तें मातशें करपा लागून तेन्ना परते हें केलां I just want to say आमगे vlog it's not travel vlog or you know it's just not cooking vlog आमगे सगळे आमगे लायफान कितें जाता तें दाखयताय तुमकां इट्स आवर डेली लायफ गायज यू नो डेली लायक यू नो तुमगे लायफान कितें कोण डेली तुमगेलो डे आसता ते भाशेन गायज आमगे डेली लायफान कितें आसता आमी तें दाखयताय ओके सो आय डोंट हॅव टू गो समवेअर ऑन द मून आनी चोंदरी मार वचोन आनी हूंय वचोन गायज तुमकां स्पेशल ब्लॉग करूं जाय म्हूण ना जेन्ना आमी वयताय स्पेशल जेन्ना आमी भायर वयताय तेन्ना तुमकां आमी भायर दाखयतली भितर आसताय तेन्ना भितर दाखयतली पाट्यां भोंवताय तेन्ना पाट्यां दाखयतली मुना वयताय जाल्यार लेगून गायज तुमकां आमी मुनांतुली दाखयतली व्हॉट यू से आली ओके सो मस्ती कित्याक म्हणपा पावलो जाण तूं एज वी ऑलवेज से आमी सांगपा नाय यू नो लायक कमेंटा खबर उलोवपा नाय म्हूण बट मागीर तूं म्हणटली मस्ती आनी कितें उलयता अशें करून म्हूण एक कमेंट येयलोलो ओके आतां उलोवपा पडलें कित्याक मागीर तूं म्हणटलें आनी आम कित्याक सांगता अशें करून आनी कित्याक तुमकां लागून न्हू गायज तुम जाणा एज ऑलवेज तो एकलो आसता कोण यू नो किडो उठोन येता एसो आलोत कमेंट आसनाय दॅट्स द वर्स्ट बीट तेंगे केन्ना कमेंट आसनाय काय नाय आमगे सबस्क्रायबर फॉरगेट अबाउट द कमेंट तो केन्ना चोयना आमगे ब्लॉग यू नो हुएवर इट इज
केन्ना चोय अकस्मात येता आनी एक असो कमेंट घालता लायक लायक पीस ऑफ माइंड म्हळ्यार ती डिस्टर्ब करूं सोदता लायक आय डोंट नो आम जायनाय बट आम जायनाय बट जस्ट वांट टू टेल यू लायक कित्या लागून नॉट यू ऑल दॅट पर्सन हू इज कमेंटिंग ओके ना म्हणल्यार ते हय, खबर हय, ते तेंगे कडो खबर. जाय न्हू अक्कोंटो लायक अशें करून कमेंट घालतो सो गायज एट दी एंड आमी तुमकां सदां सांगताय लायक तुमकां कितें डिफरंट चोवपा जाय सांगाय आमकां न्हू रे course. सो लायक तशें हा जाल्यार लायक तुमी आमकां सांगपा जाता तुमी आमगे फॅमिली तुमी डेली चोयता आमगे लायफ सो इट्स नॉट दॅट लायक रँडमली कोणू येतलो आनी कितें उलयतलो यू नो ना तुमी Anyways, leave him. आय टेल देम तुमी खूंय भुरग्यां भाशेन खूंय कितें दाखयताय काय खूंय दॅट्स आवर लायफ and our vlog is meant to be daily life so that's what we are showing आणि बाबा तुवें कोण कमेंट मारला तुका चोवपा जाय जाल्यार चोय ना तूं चोय नाका तूं तुज खुशेन येयला चोवपाक ओके तुका बरें दिसता जाल्यार तूं चोय तुका तर मानना टाटा बाय बाय ओके yeah आणि 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 आमगे गोंयकार जाय ते ब्लॉग कोताय देर आर travel हंड्रेड्स vlogs. थाउजंड्स ऑफ व्लॉग्स travel vlog इफ यू आर नॉट कोत्ताय, इंटरेस्टेड cooking इन vlog माय कोत्ताय. व्लॉग जस्ट स्विच टू अदर कितें म्हळ्यार सबस्क्रायबर आय मीन युट्यूबर जायते युट्यूबर आहाय बाबा बरे बरे ब्लॉग कोत्ताय म्हज्या बरे कोत्ताय ट्रॅव्हल तुका तर ट्रॅव्हलिंग जाय तुवें ट्रॅव्हलिंगा चोवपा मेळटा आनी डिफरंट ब्लॉग्स ओके डोंट सिम्पली पॉप अप इन माय थिंग आनी नाक जालो कमेंट मारनाका ओके सो येस आतां आमी वयताय आमगेले शॉपिंगाक आनीक दाखयताय तुमकां आमी कितें शॉपिंग कोत्ताय आनी कितें तें एक्चुअली गायज आमी आमगेले शॉपिंग कोत्ताय आनी मागीर तुमकां आमी घराको दाखयतले आमी कितें शॉपिंग केलें ओके कित्या मातशी राश कोत जाण टू गायज थोडे आपणागे कॅमेरा चार्जिंग लायता एक्चुअली इट्स माय फॉल्ट कित्या हांवें केलो न्हू लास्ट ब्लॉग गायज आलिशान केलोलो सो आलिशागे फॉल्ट आनी गायज चोवपा शकताय आमी पावली टेस्कोक ओके आनी हे टेस्को गायज स्लाव ओके आमी स्लाव टेस्को येयलो हाय ओके सो कोत्ताय आमी बारीकशें शॉपिंग आनी तुमकां मागीर दाखयताय पयलीं आली Yeah, and guys, the slav म्हणल्यार येते उगडास येयलो म्हाका बट आय डोंट थिंक इट्स पॉसिबल नाव बायेक तो गिफ्ट हा बर्थडे आजू गाडे दे माइट बी देयर एट होम विल कॉल एंड सी ओके विल सी आय विल कॉल देम अप एंड सी ओय टेस्को पयली या ते टेस्को बंद जावपा येईल तेका लागून ओके ओके गायज आमी न्हू मीट शॉपाचेर येयलो हाय थोडेशे लॅम्प घेताय हिंगा आमगे सगळे फेवरेट शॉप आहे आम सदां येता हिंगा ओके स्लाव सो आम स्लाव टेस्को येता फकत मासा लागून स्पेशली सो गायज आमी न्हू हिंगा थोडेशे लॅम्प घेयला आमकां ओके मिक्स कट लॅम्प आनी हाची अलिशा पे कोत्ता ओके आनी आतां वयताय गायज आमी वयर शॉपिंग करपाक ओके टेस्को लेट्स गो बिकॉज वी हैव ओनली हाफ एन आवर गाइस हाफ एन आवर आहा आमकडे गायज हाफ एन आवर लेगून ना एक्चुअली 4 आंबोन जाता ओके अनदर 25 मिनट्स वी गॉट गायज शॉपिंग करपाक 25 मिनटां आहाय चोय आमकां 25 मिनटां भितर शॉपिंग जात जाल्यार ओके सो कित कोत्ताय गाइस तुमकां आनी कांय दाखयनाय बेग बेगीन कोत्ताय ओके लायक जर तर आमी शूट करपा वचो जाल्यार थिंगा वतली न्हू रे सो मागीर तुमकां आमी घरा दाखोवया एक्चुअली सारकें आमकडे हाफ एन आवर आहलें बट मातशें लॅम्प घेतालो न्हू आमी लॅम्प बाग घेता म्हणल्यार गायज थिंगा 5-6 मिनटां गेल्यो सो अनदर 25 मिनट्स ओके सो मेळया तुमकां आनी दाखोवया सगळें घेयल म्हणटी घरा कडेन सो गायज फायनली आमगेलें जालें शॉपिंग आनी गायज शॉपिंग इतलें फास्ट केलां गायज म्हाका खरोज मारली विदीन 25 मिनट्स गायज शॉपिंग सारकें जाप जाप करून गायज हालीं कास्तीक पळटो गायज म्हाका न्हू आमकां जाय आहले पराठा आनी आलिशा लायनी दवरले थिंगा पे करपाक आनी हांव पराठा सोदपाक गेलो गायज वॉट यू कम बॅक आय गो हय आलिशा सांगताले तूं हिंग ट्रॉलिको राव खंय आपण वय थंय पराठा सोदपाक गायज हांव सोदतां पराठा तूं ओगो जालो 10 मिनटांनी काडले टेस्को होय. एक्स्ट्रा तेका पराठा मेळना आनी येयला आतां आलोय पराठा मेळना खंय आपण हांवें म्हणलें कितें नाय मागीर तूं हिंग राव म्हणलें हांव वयता पयलें धाडलो जाल्यार जाता न्हू गायज तेगे खबरो त्यो एक्चुअली गायज यू नो हांव पराठा एक्चुअली सोदतालो आनी तेंगे विचारलें बाय नो ते रिफील कोताय तेंकां तेंगेले कामदार आहाय ते काम कोताय तेंकां पराठा खंय मेळटले काय गायज म्हाका हेणी न्हू दुसरे लेनी धाडला जे पिझ्झा हाय थिंग हांव सोदता ते सायडी सोदता पराठा हाडले दुसरे लेनी इवन इफ दे टोल्ड यू नो गो टू लेन 12 तुका जावपा नासलो ते बट एनीवेज फायनली आलिशा घेवन येयले पराठा खंयच्या सोदून येयलो हांव नको तो कोणाय ट्रॉलींतले कोण हाडले जाल्यार कोण जाणा दुसऱ्यागे ट्रॉलींतले कित्याक म्हाका कांय दिसती पडोना थिंगा गायज कितें हाडलें जाण तूं हामादा लेसी पराता म्हणटा पराता सो वयताय आतां सगळें दाखयताय तुमकां आनी चोय कितें गेला आनी कितें ना तें ओके सो गायज आमी चोय पावली घरा ओके आनी लोक चोय कितकोन आपणागे तेका जेवण हाळटींग बसोन आहा तो चोय गायज दिसती पड तुमकां
दाखय रे लावा कोण सो एक दाखय कितकोन आपणा जेवण राखतो गाइस गाइस दाखया टायगर आपणा जेवण हाडलं म्हण से टायगर कितको नाहातो व्हाट इज दिस टायगर व्हाट इज दिस चल तो कितकोन आपणा गाइस तेका हांवें तेका जेवण हाडलें न्ही कितको टायगर मूस हाडला तेका सो हे गाइस तेगेले फेवरेट ओय सो गाइस तेका जेवण बटेन तेका बेश्टे मशीन हाडला ट्रीट एशी ओके आनी चोय तो कितकोन बसून हा आणि गाइस आख्खें जेवण न्हू आमी कित टेस्कोन शॉपिंग केलां आनी कितें गाइस तुमकां टायगर दाखयतलो आनी अलिशा टायगर हेल्प करता अलिशाक चोय कितकोन लेवंटा येता चोय आपणाकू एश कोन जीप भायर काडगा लाड गडयता हिंगा बसून लेवंटो आणि गाइस चड गेल ना बेसिक की जाय तें गेला सध्या ओके कित्याक सांगो जायना 2 दीस मुट्टाय गाडी यू नो न्हू बाबा 3 दीस जावपा शकता तेका लागून आमी म्हणलें इल्लेशें हाडया कितें जाय तें आनी फायनली बरें जावपा हा ऑल्सो गाइस आमी कित प्लॅन केलोलें बट प्लीज मागाय आमगे जाल्या पूण म्हण प्लॅन कित्याक गाडये लागून आमकां कांय प्लॅन करूं मेळना न्ही रे सो एक प्लॅन आहा आमगेलो केसलो आणि आईस्क्रीम फुटली गाइस इट्स आय I don't know for some reason हांवें चेक करूं ना ते सो दाखोवया तुमकां आमी कितें केलें तें ओके अदरवायज आईस्क्रीम मेल्ट जायन वयतली आनी आमकांय मेळपाना तुमकांय चोवपाक मेळपाना फ्लावर आय लव यू मसी गाइस अलिशा न्हू वचो गिफ्ट कित्याक काल तेणें न्हू ब्लॉग केलो न्हू सो दिस इज फॉर अलिशा लव यू अलिशा गाइस तेगे फूल तेका दिया So guys, actually Tesco बरो मेळटा कॉलीफ्लावर थिंगासून हाडटाय केन्ना न्हू रे so we bought cauliflower then 2 kulfi ice cream okay एक कितें मलाई आणि एक मँगो आणि एक मँगो गाइस आणि 2 कुल्फी गेले हिंगे स्टॉप दोगांयलोय तेगे फ्रेंडा गेलो आणि ते गेलो ओके कित्याक हेमदा आणि तेका लायक पय मदाम यू गॉट नायस कुल्फी ती दाखय सोमती Oh, wow. मँगो इट्स गाइस म्हाका सिटीज ना कितली कुल्फी हाडले त्यो ओके इट्स ही हाडले मँगो बरें लागताय गाइस त्यो आणि गोंया सेम कुल्फी आमगे मांगेले फेवरेट ओय आणि काल धाडले ते आय नो आणि गाइस हेंचो गेला आमी आमकां बीफ ओके हे गाइस फॉर फ्यू डेज लाइक एटलीस्ट 1 वीक इज गोना बी ओके ओय कित्याक 2 चिकन हाडले आमी and then we got guys bread okay आवाजान घालून खावपाक बरें लागता सुंदरां आसतले grapes and guys chicken okay chicken गेले 2 large कॉकटेल्स गेले बरें लागता गाइस कंडक्ट रे ते हाडल्यान असे से guys टर्न इट अराउंड मातशे पुसया guys okay आमगे फेवरेट टेस्को तुले इंडियन शॉपाचेर मेळटा इथे बट आय लाइक दीस दे आर नाइस अलिशा's favorite मग गेले guys अलिशा हे मटन गेलो guys तुमचें आसतले लॅम सॉरी guys as I said मटन जावं लॅम जावं कितें जावं आम खाली मटन पराता guys you know it took me ages to find finally अलिशा मेळ्ळे आणि एक पेप्सी मॅक्स गेले आमी या तोय जाल्यार ऑफर आहली मगो होय ऑफराची हाडली आणि आता आमी स्टॉप केला हाडपाक रे बट वी जस्ट थॉट आणि हमारा लाइक गाइस पेप्सी बॉबी पर होय दॅट्स आणि तुमदाडे आसतले हांचे टायगर आले मूस and it's like guys and this again guys yes हमादा आणि कोणोय जापको भितो सोदता घरांक ओके सो आजकाल गाइस गोरमेक न्हू बियर जाय सगळे कोण येता जापू काढली बियर गेरे बाबा 1664 असय 1664 बियर बाबा and it's a pack गेला टोमॅटोज इन बऱ्या पडटा आहल्या बिग पॅक आणि मँगो दाखव मरे आणि गाइस आमी गोंयकार जायन गोंयचे सारखे कितें म्हणटा गो आमी ओरिजिनल गोवन गाइस जावन आसता मार्कुरात आंबे खावपा गाइस याचे आमी हाता एक टेस्को आंबे ओके केसो हे येलो हा त्याचो कितें म्हणटा गो तेका दीस येलो हाय केसो दीस येलो हाय एक यू नो गाइस दीस वायट येल नाही दीस बरे हाय बट गाइस ह्या दिसांनी आमी गोंय आसपा जाय आहले आंबे खावपा बट आम हाय गाइस लंडना हाता येनसो टेस्कोचे आंबे होल रिजन तुमकां सांगलो आमी न्हू गाइस एवरी आमी एप्रिला वयताय एप्रिल मे जून आसताय आमी गोंया जुलय लेगून आसताय बट 2 वर्स आमी कंटिन्यूस गेलाय आणि एपार्ट म्हणले आमी डिसेंबरा या बिकॉज मसीन सांगलोले न्हू तेगे मामीगे बर्थडे हा म्हूण सेलिब्रेट करूं ना बट वी वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विथ हर राइट कित्याक ते सेलिब्रेट करूं नाक खंय गाइस हांवें इतली ट्राय केली तुमी सांगना काय मायक सांगले आगे माय तुवें 70 वर्स तुवें लायफा म्हण तुगे केन्ना सेलिब्रेट केलें ना बर्थडे तुगे भयण्यो तुगे फॅमिली हाड बरी सेलिब्रेट करूया सगळींगे ना म्हणटा आपण तुका निमाणे पाट सांगता ओके आपण जे दिसा बर्थडे आहा आपण त्या दिसा पडोन वयतो मग आपल्या नाका आपण केन्ना बर्थडे सेलिब्रेट केलो ना आपल्या नाका
असो केलोले तेच पैसे आणि हूंय उजार करूया विल सी गायज आमचो वयतले कितें करपा आनी We कितें haven't decided anything as yet, but I'm oitoli. We want to be there with her on her birthday. ऑफकोर्स 70 वर्सां गायज मुगे माय गेली आनी हांव ना जाल्यार कितें केस जाल्यार जाता करतली guys. आणि कितें हांव जाल्यार आनी करतलें, मस्ती आसा बरें. म्हणल्यार गोंया कितें जाल्यार जातलें न्हू. फायनल प्लॅन गायज अकस्मात कितें ना कितें घडटलो अकस्मात कितें करून गोड मान पावस येता ते भाशेन गोड मान कितें ना कितें जातलें म्हाका दिसता मायक हांव बेडा बांदूंक घालता आनी बेडाको व्हरपाची आनी केक कातरपाची आनी सेलिब्रेट करपाची आख्खी फॅमिली गायज आमगे मायज बरी उबी करपाची ते कोण नासतना घास जातालें ते समतें आवयस म्हणटली सांगला ऑलरेडी प्लॅन इडियट माय चयतली. होय माय चयतली बट आसतली भितरल्यान बरी मुरगडटली सारकी खंयसर बेडार रावन सोफाचेर बसून चयत जाल्यार बरी हांसोन मुरगडटली बट तूं खंयसर चंय गे मुगे आयकूय बा तुका हांव बांदूंक घालून दवरता आनी तुगेली बर्थडे हे पाटी हांव सेलिब्रेट कोत्ता कोन्ना तो चोय हांवूय तुगलो पूत ओके तूं तर इतली तेमाची जाल्यार हांवूय बरो तेमाचो ओके माय मेळ्या तुका गोंयांत डिसेंबरान पयल्याच चडूय उड नाका मातशी कित्याक? बिकॉज हांव वॉज जस्ट थिंकिंग युजली न्हू गायज डिसेंबराक गोंयांत जाल्यार हांव पयली टिकेट काडून दवरता ओके बाय मार्च एप्रील म्हणल्यार टिकेट रेडी आसता म्हणजे पयली डिसेंबराक आमी सगळी फॅमिली वयताय तेन्ना कित्याक जाण तूं गायज हांव मामी दाडा आनू एनिका 5 जाण जातालीं ओके आनी दाडा सदां डिसेंबराक गोंया वतालो सो यू नो आनी क्रिसमसा सिजनाक सदां टिकेट एक्सपेन्सीव बट आतां तो प्रायस जाला न्हू बिकॉज ऑफ दॅट वॉर हॅपनिंग इतलो प्रायस वाडला टिकेटीचो आय डोंट नो वॉट टू से बट प्रायस वाडोंक बट वी डोंट इवन हॅव दॅट गॅरंटी इफ आर वी गोना ट्रॅवल यू नो कितें जाता सांगो जायना न्हू गायज तेका लागून आमी मातशे अपसेट हाय तेका लागून मातशी म्हणटा पयले आमी प्लॅन कांय करचे न्हू यू नो लायक वी वोंट इवन टॉक अबाउट गोईंग टू गोवा एट द मोमेंट बिकॉज ऑफ दीस रिजन विल इट हॅपन वी डोंट नो यू नो कित्याक चोय गायज तेंच न्हू इतुलें म्हारग जाला आतां हांव आनी मसिको वचपा उणें 2K मायज दाखयता 2000 पावंड मायज दाखयता टिकेट एंड दॅट टू आमी सदां कट्टा एवेजाची वयताय आनी ती जाल्यार आतां दाखयना सद्या Qatar Airways ना नॉट इवन It's not even showing guys. हांव ते स्काय स्कॅनराचेर पळय चोयता गायज टिकेट्स म्हाका सद्दां तेजे दाखयना ओके दॅट इट्स शोईंग लायक ब्रिटीश वर्जीन मागीर एअर इंडिया आनी त्यो सगळ्यो दाखयताय ती इंडिगो मरे ती त्यो बा दाखयताय आनी ऑनेस्टली स्पीकिंग गायज मस्ती डजंट लायक टू ट्रॅवल वाया बॉम्बे दिल्ली बिकॉज आमी एक्सपिरियन्स केलो हा ते कोर्स गायज नो हांवें त्या दिसासून डिसिजन घेतलेलो हांव केन्ना हॉल्ट आहलोली टिकेट केन्ना काडपाना लायक यू नो लायक 6-7 hours हॉल्ट गायज मुखाडे रावपा जायना नॉट ओनली दॅट इतू रूड आसताय थिंगा बॉम्बे स्पेशली दिल्ली रिमेंबर वेन वी रनिंग इन दिल्ली सो ना गायज आमी डिसायड केलोलें त्या दोनसून काडपाना बट इमर्जन्सी वचोंक जाय जाल्यार वचोंक पडलें नो टायमींग सो बट वी आर वेटिंग अजून रावता आमी टिकेट काडपाक कित्याक म्हाका जाय आसलो कटराचेरूय बूक केलोली गल्फ हा ऑप्शन बट लेट्स सी गल्फाचे वेटूय मातशें उणो आसा कताराचे गायज वचपाक म्हाका लायक जाता आनी बरी फ्लायट गायज तुमी जाणा आसतले सारके यू नो बेस्ट एक्सपिरियन्स फॉर मी ऑन कतार एअरवेज ऑलवेज गायज आमी मोस्टली आमी कताराचे ट्रॅव्हल करताय सद्या दाखयना एअर इंडियाचे गायज एक पाट ट्रॅव्हल केलोले मुगे सीटले गायज हाटल्या समतो हाटल्या पडलोलो गायज सो आतां भिराय स्वता जन्नातल्यान भायर पडत एंड द वर्स्ट थिंग इज सी ट्रॅव्हल जालें म्हणना गायज एक टीव्ही लेगून चलना एक पाटी यू नो लायक मागीर बेजार येता कितसो करतली स्पेशली हे चलता कित्याक न्हू आमगे एअर इंडियन स्क्रीन चलनाय कांय चलनाय केन्ना एसी चलना गायज आमी एअर इंडियाचे कपल ऑफ टाइम हांव म्हणना बट न्हू एक फ्लायटां आसता गायज म्हाका जाला एक्सपिरियन्स एसी चलना म्हणल्यार कॅन यू इमॅजिन गायज तुका एसलें गरम जाता फ्लायटां गरम जावत म्हणल्यार चिंताय गायज तुमी ओके हय सीट गायज हांव न्हू एशें कोन्न पुश करूं वयतालो म्हणजे बँड जावपा इश बँड केलो हांव समतो गायज उदारो हाटल्यान it's not I'm like kona ankon nai bad like you know ankon nai but that's our experience you know so that's why I prefer guys Qatar Airways still not showing and guys forget about us okay आम तरी केशी भाशेन जाले वयतो वचपाय ती वयतली आनी जे कोण गायज तेंका 4-5 फॅमिली आसता लायक 6-7 जाण आसता तेंगे कितें गायज हांव आनी मस्ती कालू उलयताली न्हू रे राती कडेन लायक तेंगे बडे कितें थोड्यांक जायना अफोर्ड करपा इतले जाण आनी एवरी इयर वचोन जाल्यार जायना
Of You know, course, guys. ओके कोण बरी सॅलरीचे बोर जोडटाय गो बायलां जाल्यार गोडी जाता आसतले बट But still, guys, तांकां कितें जाता आसतलो मग कोण जाणा लायक पांच स जाणां तिकीट काडून 6,000 पावंड जाये yeah, like 6-7 lakhs, guys. India, okay, just for the ticket traveling, guys. तुका this pays आहा आनी किती शॉपिंग ना रोप जायते आहा, yes, of course. फॅमिली एपार घेवपा पडटा हय ऑफ कोर्स गायज तुम जाणा गायज आमगेली हिंगा आसता एक फॅमिली गोंया आनी आमगे किती व्हडली फॅमिली आसता माय आसता पाय माशेना भयण्यो सगळे जायत जाणां गायज आसता ओके कोण मानता थोडी मान नाय थोडी म्हणटाय आम कितें व्हरों बट गायज आम ते भाशेन जेन्ना आमी वयताय न्हू सगल्या उडगास कोण कोणा ना कोणा धाकटुले ना व्हडलें धाकटें कित ना कित गायज घेवन वयताय हालीं हातीन भितर सरो जायना कोणागेर केन्ना भितर वयता आसतना ऑफकोर्स गायज इवन तूं शेजऱ्यागे वयता आसतना गायज शेजऱ्यागे एक भुरगें आसता धाकटुलें तेज्या हातीन कितें तरी एक चॉकलेट तरी दिवपा जाय आसता गायज यू जस्ट कांट गो एंड से हॅलो ओके हॅलो म्हणपा इट्स नायस गायज जस्ट टू गो एंड से हॅलो बट गायज जेन्ना धाकटुलें भुरगें त्या घरा आसता आनी अरे हो येयलो आहा भायर सर आनी तुवें ताका एक चॉकलेट देखून दिल ना जाल्यार हाव दे वील फील स्पेशली द किड्स आणि इवन द सोयरींग गायज थिंक तुका कांय म्हणपा नाय तोंडार तुवें काय हाडला मरे बट जेन्ना तूं वयतलो न्हू वयत तेन्ना अरे तेणें तो बाड कितू तेंपान येयला कांय दिलें ना आमकां एक चॉकलेट लेखून दिल ना गायज हे भाशेन जाता हांव म्हणना सगळे कडेन जाता एक्सपिरियन्स जाता थोड्या न्हू गायज आमगे लायक थोड्या व्हॅल्यू कळना हिंगसोन कितें वयल्या लेगून लायक आमगे माय सदां म्हणटा बाय लायक तेंक खंय व्हॅल्यू कळटा फगेट दुसऱ्या मायकू कितें वयला तेकू खबर आसना ते कितू प्रायज आसता तेजो ते काय दुसऱ्या दिवपाक सोदता आगे तू जाणा ते कितू पडटाय ते म्हणल्यार ते प्रायस कितू तो तेजो ही म्हणटा एश कोन कळलें गायज आमगे माय न्हू ते पडना प्रायसाचे कितें कोणाकूय काण दिता इवन तू तेका लायक एग्जांपल कितें सांगू तुका आतां दर तूं आतां एग्जांपल सांगता ओके मस्तिके भावान ते कॅल्विन क्लायनाचो ड्रेस घेयलो ओके ते तो खबर लेगून ना तो कॅल्विन क्लायन ब्रँड म्हूण ते बरो फॉर्मल ड्रेस हाडटेन ते घालपाक केसो फंक्शन एक्सपेन्सिव आनी गायज तुम जाणाय कॅल्विन क्लायन इज अ ब्रँड आनी एक्सपेन्सिव म्हूण ते तो खबर ना बाय खंयचो हा हूंय तुका जाय जाल्यार और गो हूंय म्हाका सांगता हांवें म्हणलें तूं आनी कितें गे म्हणलें लायक तू खबर आहा मगे तो ब्रँड केसो तो म्हूण इवन द परफ्युम्स गायज लायक आमी ते बरे बरे लायक एक्सपेन्सिव लायक लायक हांव कितको एक्सपेन्सिव परफ्यूम यूज करता तेकूय व्हरता हांव कित्याक म्हाका लायक मगे मागीर कितें बरें व्हरपाक बट गायज ते मारपा लायक ना ते आय मीन दोत्तोली ओके बाबा थँक्यू हांव म्हणटली समज आतां शिनेला परफ्यूम ओके दोत्तोली ती 2-3 दीस हांव वासपुशान ओके 1 म्हयन्यास दोत्तोली हांव गेल की ना हो कोणा दिवं हो कोण शेजऱ्या दिवं हो कोण सोयऱ्या दिवं ते खबर ना गायज तेज व्हॅल्यू 20-30 हजार एक परफ्युमा म्हूण बट तरी आसतो गायज ती काडटली ना उदार म्हणा ती काडटली आनी मागीर दुसऱ्या दितली ओके आनी मागीर आगे तो तुका परफ्यूम हाडलो तो आता दिला हे कोणा दिला आगे तू खबर आसा कितू प्रायस ते 20 हजार मगे 30 हजार होई बाबा आपल्या खबर ना मरे दिन काढलो कोणा ऑलरेडी ओके ती तेशी गायज ती नो ओपन माइंड ती नो ते भाशेन ना तेक लागून हांवें सांगलेलें आमी हे पार्टी एकट्या जाणां काय वचचे न्हू गिफ्ट एश कोन ते गोंय तेंके जाय ते घेयली म्हूण कित्याक टू बी ऑनस्ट गायज हांव पळय चयतालें एक टॉप घेवपाक गेलें हांव तेजे मेड इन इंडिया आनी कोण आमगे काल कोण ब्लॉगरान गायलोले ओके ती हे रे टेरनाय भावानी ती रोमा ती तेगे ब्लॉगाचे दाखयलोले कुर्ता 36 पावंड गाय स्लीवलेस कुर्ता दाखयलो तेणे 36 पावंड आनी मेड इन इंडिया टॅग सो आय एम लायक वाय वूड वी बाय स्टफ हियर वी कॅन बाय दॅट इन गोवा आनी बरी आसता आमगे चोडा गोंया गायज काय बरो रोप मेळटा स्पेशली कॉटन गायज म्हाका लायक जाता कॉटन म्हाका लायक गायज इवन दो दिस टी शर्ट गायज काय बरो टी शर्ट म्हगेले बट हांवें चॅक केलो ना बट इफ आय सी मे बी इट्स मेड इन बांगलादेश मेड इन इंडिया गायज एक्सपेन्सिव वेन्स इज अ ब्रँड बट स्टील गायज हे पाटी आमी चिंतलां आमी वयतली आनी गोंय शॉपिंग करतली गोंयचे भाशेन गायज गोंय कितें मेळटा सगळें मेळटा हय एग्जाम्पल हांव मांयक घेवन शॉपिंगाक गेलें एक दिसा आमगे हिंगा मारगांव ओके बेनावली थिंग ते मॉल पडलो आहा थिंगा आनी हांव एक शू शॉपाचे भितर सरली ओके आनी शू बाय म्हणपा लागले ते काय दिसताय म्हणपा लागले आनी ते गायज प्लॅटफॉर्म लायक शूज ओके सँडल्स प्लॅटफॉर्म अशें करून आनी तें चोयलें आनी 4,000 कितू पडपा बरयलो आहाय थिंगा ओके 4,000 आनी हिंगा कितू जाल्यार नॉट इवन 35 पावंड नो 4,000 आनी मुगे भाशेन हांव सितू सोय बाय कितू म्हारग गो ते शी नाका म्हणपा लागली आगे घे तूं म्हणलें लायक उमेद जाता गायज कित्याक ते लायक जालें आनी ते कितें लायक जाता तें
ते बरें दिसता ते सोंपे पडीन घेवपा न्हू मनीस ते कितले लायक जाता ते ओके ओगी मूस अशें भोंवतली थिंगा ते जाय जाल्यार ते आणि जाय जाल्यार लेगून गायज न्हू घेवपाना म्हारग आहल्या घेवपाना लायक हांव नको हांव म्हणटा आगे तूं कितें लायक जाला गे कित्या सामान दवरता कोणा सामान दवरता मग बट गायज तुमी जाणाय तेंगेली हॅबीट तेंका पयलींचो संवय जालो हा सामान दवरपाची भुरग्यां सामान दवरताय गायज तेंगे ती हॅबीट जालो हा आनी ती तशी उरतली तर कितली चेंज केली म्हणून ती जावपाना सो गायज आमी आंब्याचे उलयताली बिकॉज गोंय सुग्रास येयलो आमी गोंय इतुले आंबे खाताली लायक गायज कोण येता हिंगा कोण केसोल्यो मस्ती करता उडी मार येता सारको खंयच्या तो भितर सरो सोदता हिंग येवपाक चिप्सूय हाडला बरे हेमदाक न्हू या गॉट चिप्स ऑल्सो आनी गायज हय तेंच आमी राती उलयताली कित करया रे टिकेटीचे म्हूण ओके पावतल्यो पावपाना रे गोंया म्हूण कित्याक फॉरगेट अबाउट द टिकेट म्हूण तूं केशे भाशेन काण वयतली बट लायक कित जाल ते जात सद्या चालू हा तेजे जातले पावतली म्हूण बट लोक वयता सद्या लोक ट्रॅव्हल जावपा तो जाता ट्रॅव्हल जाता बट वी आर वेटिंग फॉर कातार एअरवेज एज वेल तो ओपनूय जाता जाल्यार चोया ना जाल्यार आमकां गोडे सेम हय कित्याक गायज हाय टिकेट दाखयताय कित्याक चलो डायरेक्ट कतराचे आनी लायक 1500 एकल्या 1500 ते ऑन टिकेट काडून वचपाचे 3000 जाले दोग जाणां अप टू 1000 इज ओके आनी इन केस गायज टायगर वयत जाल्यार म्हाका दिसता टायगराकू पडले 3-4 हजार बट नो जाय जाणांक सांगला तेका अन्नाक म्हणून वी आर नॉट टेकिंग हिम गायज तो न्हू स्ट्रेस जातलो या तो ऑलरेडी भिता आनी गायज मातशें मिक्सर लेगून ऑन केलो आनी तो उभारून धांवता गुड बॉय तो आनी गायज धाडा तेका न्हू हे पाटी मगे पुता हिंगा दोन वयतलो विथ जीजी नाजाल्यार स्विंडन आसता तो स्टाबागी बरी आनी गायज कोणा तर टायगरा तुमची बरी व्हरपा जाय तुमची बरी 2-3 म्हयने दवरपा जाय जाल्यार म्हाका कमेंटान सांगाय ओके मातशी वयत जाल्यार गायज एटलीस्ट 2-3 म्हयने वयतलो गोंया आनी टायगराक कोणा बरे एकल्या बरे सबस्क्रायबरा बरी दोन वयतलो ओके आनी तुमकां कमेंटान घाले तुमकां टायगर जाय जाल्यार फॉर 3 months ओके आमी तेका ट्राय कोत्ताय हिंगा घराको दवरपाक कित्याक ही इज यूज टू दीस प्लेस न्हू रे सो ना जाल्यार मामी व्हरतो तेका वन ऑफ द थिंग बिकॉज मामी गोंय येतली बट चोवया कित कोन्न जातो ते इफ मामी गोंय जाल्यार आमी तेका हिंगा दवरतली गायज कितू म्हयने 6 months गायज 6 months उरले मगे मागे बद्या ओके आनी अजून गायज कांय प्लॅन जायना हांव नको कितें जाता आनी कितें न्हू गायज ओके सो चोवया कितें करपा तें आमी बट वी वील गो बट वी वील गो म्हणटा गायज कांय सांगो जायना आयज काल नरे लावो कितें जावपा शकता सो तेका लागून देवा तुपा म्हणपाचें सायबा तुपा म्हणपाचें आनी रावपाचें टिकेटी बी पेशंट गायज बी पेशंट यू नो 6 months सदां कितें ना कितें वयर सकल आसताच गायज यू नो सही टाइम पे सही होता है सब कुछ सो हिंदी मारो लागला तेच म्हणलं तू एक काम कर रे हाल्या ब्लॉग मरे तुका हांव चॅलेंज दिता आको दीस हिंदी उलय गायज म्हाका गा घेतली मुली जीप बी बेश्को गायज वर्षी गेली न्हू उतरां सारकी ना हिंदी इडला करून आतां तुमकां एक हे हा तुमी कमेंटान घालाय मसीन चॅलेंज करपा जाल्यार हिंदी उलोवन दीस गो ओके गायज तुमकां कितें हांव शाहरुख खान जाला तुमच्या कमेंटार रावता हांव व्लॉगाचे लायक यू नो जरी तर तुमी कमेंटान गायले मसीन आख्खो दीस हिंदी उलोवन चॅलेंज करपा जाय जाल्यार सांगाय हांव कोंकणी उलयतलें ते हिंदी कितने आदमियों को चाहिए हिंदी ब्लॉग गायज कमेंट करून नाकाय आनी तांकां सांगाय आमगेन आलिशा सांगाय कोंकणी इज द बेस्ट ओके ना बट एकूच दीस गायज म्हाका आसो येता आई कैन ट्राई एक दिस बट तुम्ही कमेंटान सांगाय म्हाका ओके तुम लोग बताओ मेरे को कमेंट में हिंदी बात करने का है या तो कोंकणी में ओके सो लेट्स सी देन आई विल ट्राई गाइस आमचे पासत मागाय आमचे पासत न्हू सगळे पासत मागाय की यू नो कोणागे विश हा डिसेंबरा गोंय वचपा आनी गायज आमगे लायक यू नो कोणाक अफोर्ड जायना एक पार्टी तूं जाणा फॅमिली स्पेशली वचपा जायना क्रिसमसा वचो जाय बट इतू पयशा लागून वचो सोदना ऑफ कोर्स आनी मेन थिंग गायज मागाय देवा कडेन जे कितें चल्लां हें वॉर म्हारगाय सगळे शांती पावंक आनी सगळे सारकें जावंक ओके सगळे आमकां लागून म्हण हांव दुसरे लोक आहा बोटीर आसता दुसरे गांवान आसता दुसरे कंट्रीनी लोक आसता गायज न्हू थोड्या बाडे आपले फॅमिली चोवपाक मेळना टिकेट म्हारग आहा म्हूण कितू तेंप गायज ती वचनासता रावता स्पेशली जेन्ना फॅमिली आसता लायक 5-4 जाण भुरगीं आसताय प्लस माय पाय गायज जाली फॅमिली कितें दवरली कजन्स न्हू गाय सगळीं डिसेंबरा गोंय हांव एकलें वचना कित्याक आमी वचोन येताय न्हू एप्रिलाक कितू पाट वचपाचें गोंया जायना न्हू अफोर्ड करपा इतुलें सो आतां हे पाटी सगळीं मेट्टली इट्स गोना बी रियली नायस आय कांट वेट
सो या लायक म्हाका रोडो येता दिसता म्हाका की तूं बट फर्स्ट ऑफ ऑल गायज नो एवरी इयर नो पावस स्टार्ट जाता हांव पयलें न्हू घराको फोन मारता म्हणजे व्हडलो पावस येयलो की ना माय बाय कितू बोल गे बाय कुदो कितू जाला यू नो गायज तुमी बिलीव करपा ना हें कोणा पडला बाय बा बोल ती बट म्हाका पडला गायज नो हांव फोन मारतलो बरो पावस पडटा माय मातशें भायलें वच की बाय दाखय गे म्हाका कितू जाल्या कितू बोलल्या यू नो इवन मुगे ती धाकटी आहाय ती भावागे भुरगीं तेंका सांगता बट आमगे बाय हें मारलो आसता झाड ओके भुरग्यांक धाडटा आय मीन ताशा तेंका धाडटा मातशें चुये गो कितू आहा ते म्हाका फोटो काडटा म्हाका न्हू हांव नाका उमेद भोगता जेन्ना बाय भोंवता आनी तेजे कोट्टा गायज बाय बोल की ना मागीर आमगे तो चड पावस येयलो न्हू ओडा उदो येता आमगे थिंग ओड आहा आनी ओडा उदो येता तें गायज घराको आवाज येता घस 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 करून गायज इतू बरें दिसता गॅलरी रावन बसोन चोवपा तो ओडा आवाज उदका आयकोन प्लस बाय बोल्लो आसता गायज आनी एश म्हणनी गायज म्हाका न्हू म्हाका जर बाय सुद्दां कांय कोण पिवपा वचना गायज अनलेस अंटील नोडा उदो वचपा ना आनी तें जाल्यार पिवपा थोडे पिवपा उजा कोन्नाय गायज यू नो मुगे मेन थिंग जेन्ना हांव गोंय गेलो न्हू म्हाका उमेद येयली बाय तुडकी मारपाची न्हू हांव सुसेगाद जाप जाप हांगा काडलो गायज मुगे ती रेत उगडली बायची मारली उडकी ओके सो आनी कोण कोण गोंय वचपा आहाय ती आमगे सांगाय आमकां मेळपा न्ही रे सगळे हिंगसोन वी आर सो एक्सायटेड लायक वचपा गोंया डिसेंबरा गायज मेळची सगळ्या मेळची बारबो एक पाटी ओके वी वील प्लॅन समथींग आउट आमगे जायते प्लॅन आहाय देवाको मागता सगळे प्लॅन जाल्या पुरो आमी म्हाका कोत्ताय ते यू नो I really can't wait this time, especially because I'm first time vlogging kottali goyson, nere? We are more excited. We are like so excited, guys. Like we can't wait. I guys केन्ना vlog केलता गोंयांत सो या केस जाताले आनी कितें म्हणटाले you know guys some people are there like when they see me like समज हांव कुडतोरी ओके हांव कुडतोरी कॅमेरा घेवन असो वयतलो ब्लॉग करतलो ते म्हणटले अरे बाबा ते मस्ती आनी जालें कितें गायज हांव नाका मुगे कितें जातलें मग जेन्ना आय विल डू ब्लॉग्स इन गोवा कळटा तुका न्हू कोण जाणाय ते जाणाय कोण नकोय ते मस्ती ब्लॉगिंग करता जायत ना जाणाय बट कोण नकोय ते म्हणटाले अरे मस्ती आनी कितें करता कॅमेरा एस घेवन हांव नाका गायज यू नो इट्स गना बी फन लायक यू नो सो आय एम जस्ट वेटिंग फॉर दॅट मोमेंट ओके आमी सारकी लायक भितरसान काडता आसा हांव म्हणटा चोडी ओवर एक्सायटेड जावचें न्हू म्हूण आनी वील वेट फिंगर्स क्रॉस्ड सगळे बरे भशेन जाल्या पुरो वी वील रीच टू गोवा ऑर नो इज अ क्वेश्चन मार्क इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क गायज यू नो कित्याक न्हू ड्यू टू द फ्लायट्स एंड ड्यू टू द पयशा म्हणटा सोडे गायज बिकॉज ऑफ फ्लायट्स एंड मुगे मेन गायज फ्लायट म्हाका ट्रॅव्हल करपा जाय आमगेले कताराचे ओके देट्स अनदर ऑप्शन ऑल्सो बट लेट्स सी so yeah but not via Bombay and Delhi via Bombay via Delhi guys you know तुका इतलो त्रास कोताय guys you know तुका सारखे स्वताय ते तुका no you will think like me you will never travel again via Bombay via Bangalore guys तुम्ही नो तुमगे ते एक्सपिरियन्स होईल जाल्यार तुम्ही केन्ना ट्रॅव्हल करपा ना you know direct is the best you know what do you say आणि मेन थिंग गायज यू नो फॉल्ट घेवपा पडटा बट म्हाका लायक जायना गायज एटलीस्ट 2 to 3 hours द मॅक्स आय कॅन हँडल ओके मुज्यान हँडल करून आता रावपा जाता एअरपोर्टार 1 ते 2 वरां कित्याक गायज नो हांव इतलो एक्सायटेड आसता जेन्ना हांव गोंया वचपा आसता आय कांट वेट इवन फॉर 1 minute गायज यू नो आमी रोखडो चाडवता सो येस इतली खबर दॅट विल बी द लास्ट ऑप्शन पण आम गायज तुमकां सगळे दाखयतली कित कोत्ताय केदोन टिकेट आसतली कितें एकात केदोन टिकेट बूक केल्या ते सगळे तुमकां आमी सांगतली ओके आनी होय कोणा जाय जाल्यार सांगाय सांगता आमी होय टायगर बाबा बी कोणा जाय जाल्यार सांगाय आनी गायज आमकडे राती केलोले मटन हा तुमकां दाखयलोले लेट येयले गायज बरे पापा बोन येयले गायज म्हाका मेळपा न्हू म्हगेलो एकटो सबस्क्रायबर येयलो काल हांव आनी हमादा पापा बसून आहले I don't know her name again. Guys, हांव केतो सांगतो मग हल्लो बट हांव नाव विसरलो ओके सो थँक यू सो मच तूं आमकां जाप करपा येयलो मो एक्चुअली गायज जेन्ना मनीस पाबो आसता आनी एक बायल आनी चोड मनीस भायल्या एक्चुअली आय शुड हॅव गॉन नो एंड सेड हॅलो बट हांव नको गायज हांव कांय नको बट शी वॉज स्टेरिंग एट मी लायक दीस आय वॉज लायक आय डोंट नो यू नो मागीर जेन्ना तें भितर येयलें तेन्ना म्हाका कळलें थँक यू सो मच तुवें म्हाका जाप केली दीदी म्हणा बरें ना दिसता म्हाका ऑडियो दीदी ठीक है तुम गायज आमी भितर सोदताले दीदी बरें मॉप मारताले किचना सो शी वॉज मॉपिंग गायज आयज ऑडियो धाडायता दीदीगे बूट बरो ना दिसता म्हाका एनिवेज आयज म्हाका रेस्ट हा गायज म्हाका काय रांदपा नाका रायस हा मटन हा आनी प्लस हांवें पराठा हाडले कित्याक पराठा हेमादा जाय म्हूण आयज खावपा ओके पराठा हेमादा आनी टायगर दोगांयकूय आनी हेमादा कामा गेलो हा गायज तो येतलो सायसा काल बरें एन्जॉय केलें तेणी सांगले ते भाशेन आनी ब्लॉगूय बरो केलो आलिशान गायज
जाय जाणां लायक जालो आलिशागे ब्लॉग ओके सो हेज्या बरें कोत्तोले ते हेज्या मुखार ब्लॉग येद्दो कर आतां गायज हो ब्लॉग व्हडलो जालो केलो लोकांक दिसतो सारको गायज मुगे ब्लॉग हांव येवप म्हणचे न्हू गायज ब्लॉग व्हडलो जाता आय एम सॉरी फॉर दॅट one thing, they all love you. And really, thank you so much I guys just want to say, Lava, without you, it's impossible. Of You know, like I just love when you're around. For a guy, some kitkon dista, avan masi barbo asam vlog kelaru. You know, different dista, no? So yeah. आमकांय बरं लायक म्हाका जाल्यार सगळो जाय समस्या हांवें काल कितको ब्लॉग केला म्हणल्यार गाय दाखयता म्हण ओके मागीर माश्टर परत सेम हांव दिसली पडटा न्हू म्हण एक्चुअली दोगांय आसलें एटलीस्ट तो पूण इलें करता हांव इलें दाखयता आनी गायज थँक्यू वन्स अगेन गायज तुम्ही म्हाका सपोर्ट केलो म्हण काल आय लव यू ऑल आनी हांव थँक्यू म्हणटा फ्रॉम माय सायड जे कोण म्हाका मिस कोत्ताले हांवें ब्लॉग घालूं ना आनी एक दीस चुकलो म्हूण म्हाका लायक यू नो ड्यू टू द एरर यू नो तुमी जाणा आसतलें म्हगेलो मातशें एरर जालो म्हगे अपलोड जायना आहलो आनी जाय जाणांन गायज म्हाका मिस केलो थँक्यू सो मच तुमकां जी कोणा म्हाका मिस कोत्ताली आनी थोडी गायज इवन दे टोल्ड माय मॉम दॅट आयज मातशें कित्याक आयला ना चेड्यागे ब्लॉग मिस जालो म्हाका बरें दिसलें गायज आयकॉन ओके थँक्यू सो ती मच हॅपी जाता गायज ऑल्सो आय एम रियली सॉरी हांवें काल टायगरा दाखोवन आय वॉज इन दॅट लायक यू नो थिंग मोड आयज टायगरा गे मुसे So I'm sorry, okay? दुसरे पाट I'll make a point that I show if like मस्ती ना जाल्यार I'll make a point I'll show. आणि guys हिंगा एंड करूया लावा प्लीज I'm sorry guys, उलयत रावले आणि तितले गायज आलिशा न्हू हांव आहा न्हू आलिशा मातशें धीर येताय आलिशा मातशें हें जाता म्हणजे कितें म्हणल्यार तें उलोवपाचें न्हू उलोवपा टोन मातशें बरें येता तेगेलो आनी तेकाय गायज तेच्यान न्हू स्टॉप करूं जायना हांव उलयता तेंय उलयत रावता आनी गायज एश करून ब्लॉग व्हडलो जाता ओके सो हिंगा गायज आयचो ब्लॉग आमी काबार कोत्ताय समजता आयचो ब्लॉग आमगेलो तुमकां लायक जालो आसतो मो लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक कराय शेअर कराय आनी सबस्क्रायब बी कराय गायज आमी न्हू 3 कियाक ओन्ली 198 जाय गायज न्हू बेग्यांतले बेगी जे कोणें सबस्क्रायब केलें नाय ते प्लीज सबस्क्रायब कराय आनी आमगेले 3000 सबस्क्रायबर्स करूया गायज आमी लायव्ह येया ओके सो थँक्यू दॅट्स ऑल गायज मेळया तुमकां फाल्यां आमगेले न्यू ब्लॉगान टील देन गायज बाय